नमस्कार, हांव अंजली तारी. प्रुडंट मिडियाच्या पंचपक्वान कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव आज तुमकां हांगा 2 पदार्थ करून दाखयतलें. एक वेल्ल्याची कडी, जेका खुबसो लोक हुमण अशेंय म्हणटात, आनी दुसरें आसा तें सुंगटाचें सुकें. आतां सगळ्यान पयलीं हांव जें करता तें वेल्ल्यांची कडी. वेल्ले ह्यो वर्सूयभर मेळपी बाजारान गोंयान आमच्या मेळटा, वर्सूयभर मेळटा, कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी बाकीचें साहित्य आमच्या सदांच घरान आसताच. तर हें वेल्ल्याचें हुमण आमी पयलीं करुयात. वेल्ल्याची कडी करपाक आमकां लागता तें साहित्य अशें आसा. अर्दो नाल्ल, सोय म्हणजे 1 वळें, मागीर कांदो, अर्दो कांदो, मीठ, हळद पूड, सोलां, आनी ही वट्टाची सोलां, मागीर सुकी कोथंबीर, मिरसांगो ह्यो बारीक, आनी ह्यो मोठ्यो काश्मीरी मिरसांगो किंवा बेडकी मिरसांगो सुद्दां वापरूंक जाता. हांव त्यो वापरतां. आनी हिरवी मिरची 1, आनी ह्यो आसा वेल्ल्यो. आनी वाटण वांटपा खातीर आमकां उदक लागतलें, मिक्सर जाय पडटलें. आतां आमी रेसिपीक सुरवात करुया. सगळ्यान पयलीं आमकां ही सोय जी आसा अर्द्या नाल्लाची, तर ही अर्द्या नाल्लाची सोय आसा ती हांव पयलीं घालतां मिक्सरान. त्या नंतर ह्यो सुक्यो मिरसांगो 8 आसा त्यो घालता. हांव सदांच कडयेक रंग येवपाक लागून ह्यो मिरच्यो वापरता, त्यो 2 आसा. सुकी कोथंबीर, सुकी कोथमीर जी आसा ती 2 चमचे आमकां ह्या सोयेक लागता. कांदो हांवें अर्दो मध्यम आकाराचो अर्दो कांदो घातला. ही जी वट्टाची सोलां आसा ती हांव कडयेक चडशी वापरता, कारण ताका तातूंत चव येता, मातशी बरी रूच बरी येता. आनी हो चमचो जो आसा तो अर्दो चमचो हळद पावडर, हळदीची पूड. हे इतलें सगळें आमकां आतां वांटपाक जाय. हातूंत जाय तितलें बरोबर अशें वांटपाक जाय तितलें उदक घालपाचें. हें बघ, हांवें उदक घातलां इतलें. आनी हांव आतां मिक्सर लायता आनी वांटण तयार करता. हें आतां वांटून जाल्लें आसा. आमी तेजी कडी करुया आतां वेल्ल्यांची. खुबसो लोक कितें करता, कांदो तळशिता हितून, पूण हांव तेल कमी करपा खातीर कांदो परत आनी कांय तळशिना, डायरेक्ट कडी करता. तशें हें हुमण आमचें वांटून जाल्लें आसा. हें पळय, तातूंत थोडें मिक्सरान मिरसांग उरलेली आसा, ताका लागून उदक घालपाक जाय. आनीक थोडेंशें उदक. कितली पातळ जाय तशी तुमी करप. ही पळयात, अशी इतली पातळ जाल्ली आसा. हातूंत आतां मीठ घालपाचें, सुमार अर्दो चमचो, चवी प्रमाणे घालपाचें. तातूंत हें हांवें एक मिरसांग, हरवी मिरसांग हें केल्या, कट केल्या, ती घालपाची. तातूंत वास बरो येता. आनी ही कोकम सोलां जी आसा ती हांव घालतां. 4 सुद्दां घातल्यार पुरो, कारण आमी वाट्टाना वट्टाची सोलां घातलेली आनी हेका बरो खतखतो येवपाक जाय आतां. खतखतल्या नंतरूच आमी नुस्तें घालप, म्हणजे वेल्ल्यो घालपाच्यो, तो पर्यंत घालप ना.
नाजाल्यार वेल्ल्यो खूब नाजूक आसता, त्यो पयलींच नाल्यार फुगोवन पिड्ड्यार जावंक शकता. खतखतो इलो ह्या वांटणाक नंतर घालप तें. म्हाजी ही कडी करप म्हणल्यार सारकी सादी सोपी पद्दत आसा. बेगीन जाता, रोकडीच जाता आनी हातूंत तेल बील अजिबात ना. म्हणून तेल कमी करपा खातीर हांव हितून कितेंच तेलान तळसून बीन घालिना, सगळें अशेंच करता. आनी अशी केल्ल्यान ती खूब बरी लागता, टेस्टी लागता. आनी वेल्ल्यो नाजूक असल्या कारणान त्यो खूब शिजोवपाच्यो नासता. एका मातशी उकळी येवपाक जाय, खतखतो येवंक जाय. मातशें खतखतो येयलो की मागीर घालपाचें. आतां हेका उकळी येयल्ली आसा, खतखतो येयल्लो आसा आनी आमी सगळें घातलां. मिरची घातल्या, हरवी मिरची घातल्या, सोलां घातलां, मीठ घातलां, सगळें घातलां. आतां उरला फक्त आमच्यो वेल्ल्यो घालपाच्यो. त्यो थोडो वेळ एक 5 मिनटां कमी सुद्दां जाल्यार जाता, कित्याक खूब शिजोवपाच्यो ना. त्यो घातल्यो की शिजोवन रोखडे मागीर बंद करपाचें. हे पळयात, हांव वेल्ल्यो घालता. त्या कडयेन कितल्यो वयता तितल्यो अश्यो वेल्ल्यो घालप. आनी त्यो परत परत ढवळप ना, अशें चाळत रावप ना, जाल्यार तें मोडटा मागीर नुस्तें सदांच कडयेंतलें. ताका लागून अशें सुशेगाद ताका परत एक खतखतो येवपाक दिवपाचो, शिजपाक दिवपाचें शांतपणान. शिजलें की मागीर तें बंद करपाचें. पळय आमचें तें आतां शिजता, वास सुद्दां बरो खमंग येता अशें म्हाका दिसता. बरो वास येता ताका कडयेक. अशी हीच अशे तरेन कडी आमची वेगवेगळ्यो करूंक जाता आमकां. पूण ताल्ल्याची बीन कडी करतना न्ही तिका तेळफळां लागता, आंबट तीख चड जाय पडटा. आले लसणाची पेस्ट हांवें हेका वापरूंक ना, कित्याक ही सादी कडी, ही वेल्ल्यांची कडी म्हणजे सादीच बरी लागता. आनी बांगड्यांची किंवा ताल्ल्यांची जर कडी करता न्ही जाल्यार तिका आले लसणाची पेस्ट म्हण घालपाक जाय, तशी ती बरी लागता. आनी तेळफळां घालपाक जाय. आनी बाकीच्यो कडयो सगळ्यो ज्यो नुस्तें आसता न्ही, दुसरें नुस्तें म्हणजे इसवण जावं किंवा पापलेट जावं, त्या सगळ्यांची कडी अशीच करपाक जाय. ती सादी कडी अशी बरी लागता. आनी तिखट आंबट आपल्याक कशी जाय तशें करप, आपल्या घरच्यांच्या रुची प्रमाणे ती करप आसता. पळय हेका आतां वेवस्थीत उकळी येयल्ली आसा आनी ही कडी आमची हांगा जाल्ली आसा. आतां ती हांव एका बावलान काडून घेता. पळय चड हें करप ना, ही शिजलेली आसा सगळें वेवस्थीत, ती शिजलेली आसा. वास सुद्दां बरो सुटला. हांव हांगा ही आतां बंद करता. म्हजी दुसरी रेसिपी जी आसा ती सुंगटाचें सुकें. चिती सुंगटां आसा, सुक्या सुंगटाचें सुकें करपाक जाता. ह्या जित्या सुंगटाचे मसाल्याचेंय करूंक जाता, जशें आमी चिकन बीन करता तशेंय करपाक जाता. वेगवेगळ्यो पद्दती आसा. आनी किसमूर, बारीक सुंगटाचे किसमूर सुद्दां करतात. तर सुक्या सुंगटाचें अशें करता सेम पद्दतीन. तर आज आमी ह्या जित्या सुंगटाचें सुकें करतात. सुंगटाचें सुकें करपाक आमकां लागपी साहित्य आसा. उजरान निवळ करून घेतलेली ही सुंगटां, मागीर हळदीची पूड, सोय, कांदो, एक कांदो आसा हो आनी बारीक चिरलेलो. मागीर ही हिरवी मिरसांग जी आसा ती, आले लसणाची पेस्ट, कोथंबीर, जी हिरवी कोथंबीर आसा ती हांवें बारीक करून दवरल्या, मीठ, सोलां आनी तेल लागतलें. तर आतां आमी हे रेसिपीक सुरवात करुया. सगळ्यान पयलीं हांवें हें आयदन दवरलां गरम करपाक. तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता, मोठे चमचे घेतले. हातूंत आमकां कांदो
तळसुपाक जाय. हो एक कांदो आसा हो तळसून घेवपाक जाय. मातसो तांबूस जायसर हो तळसूंक जाय. पोनाक लागत म्हणून एक सारको तळशीत रावत जाल्यार बरो. सो गॅस कमी केला हांवें. तर जायत येयल्लो आसा. सो इतलो जालो की हातून आतां सुंगटां घालपाचीं. हातून थोडी हळद पावडर, हळदीची पूड एक चवथो चमचो सुमार. ह्यो मिरसांगो घालप. तिखटसाणीक तुमकां जर कमी तिखट जाय जाल्यार कमी सुद्दां करूंक जाता. तितून मीठ घालुया पाव चमचो किंवा चवी पुरतें म्हणूंक जाता. ही जी सोलां आसा ती घालुया. आले लसणाची पेस्ट पाव चमचो किंवा तुमकां कसो फ्लेवर जाय त्या प्रमाणे तुमी घालूंक जाता. हें सगळें घातल्या नंतर आतां हातून उदक घालपाचें शिजपा खातीर. हें आतां वेवस्थीत शिजपाक जाय. हातून हांवें उदक घातलां आनी हांवें आतां थोडो वेळ धांपून दवरता. अजून थोडें जावपाक जाय. आतां आमी हातून सोय घालुया. जायत येयल्लें आसा. पावटी सुमार घालपाची. परत हें चाळून घेवया, अशें मिक्स करुया. जायत येता, थोडेशें उरला. आनी निमाणे कडेन आमी हें आतां हिरवी कोथंबीर आनी परत एकदां मिक्स करून घेवया. आनी आतां आमचें हें तयार जाल्लें आसा. सुकें सुंगटाचें सुकें हेजें तयार जालां. हें खावपाक आतां रेडी आसा. गॅस बंद करुया. आतां हें आमचें सुंगटाचें सुकें तयार जाल्लें आसा. बरो खमंग असो वास येता. खायन कशें दिसता, रुचीक जाला कशें दिसता म्हाका. खावच्या पयलींच हांव तुमकां सांगता. आनी हें हांव आतां हांगा काडून घेता. हे पळय सुंगटाचें सुकें हें तयार जाल्लें आसा. तुमी करात आनी खावन पळयात. ह्यो आतां आमच्यो आयच्यो 2 रेसिपी तयार जाल्ल्यो आसा. एक तर वेल्ल्यांची कडी जी सुंदर सोंपे सादेपणान हांवें केल्ली आसा. आनी हें जें आसा दुसरो आयटम जो आसा तो सुंगटाचें सुकें, जित्या सुंगटाचें सुकें केल्लें आसा. ह्यो दोनूय रेसिपी आतां करून तयार जाल्ल्यो आसा. आनी हेंचें जें साहित्य जें लागता तें ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिल्लें आसा. जर तुमकां करून पळोवपाचें आसा जाल्यार तुमी मुजरत करून पळोवं येता. आनी आमचे प्रुडंट मिडियाचे जे पंचपक्वान आसा ताका तुमी सदांच फॉलो करात आनी आमकां ह्यो रेसिपी कश्यो जाल्या हे मुजरत कळयात. धन्यवाद. नमस्कार.